जेन्ना आमी 1980 फोंडा रेक्रेशन क्लब म्युनिसिपालिटी मार्फत आमी सुरवात केल्लो. सगळे म्युनिसिपालिटीचे कामगार सगळे आनी आमी सगळे काउन्सिलर आनी बाकीचे सगळे फोंडेचे नागरीक जे आसा ते म्हणून आमी हो शिगमो सुरू केल्लो. आनी हो शिगमो सुरू केला आनी आमी प्रत्येक वर्साक आमी म्हाळशेचे भेटी घेता. म्हाळशेचा पयलो देवीचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें मागीर ते आमचे थंयच्यान ते आमी सुरू करतात. म्हणजे हेका लागून आमी प्रत्येक वर्सा तशें अंदूय बी आयिल्ले आसा, फाटीं येयल्ले आसा आनी प्रत्येक वर्सा वर्स आमी येतात. म्हणजे आमी म्हाळशेक आशिर्वाद घेतल्या नंतर आमचे फुडें सगळें बरें जाता. फोंडा शिगमोत्सव समितीचो 3 मार्चाक शिगमो, फोंड्या उपरांत गोंयभर शिगमोत्सव. 4 मार्चाक मडगांवां शिगमो. अंदूय फातोड्डा आनी मडगांवचो मेळून खंय एकूच शिगमो जातलो. विजयान सोमारा पिपळापेडार नाल्ल दवरून शिगम्याचे गाराणे घाले. तांचे भितर खूब ग्रूप आसले. एक सगळे ग्रूप आमी एक केल्ले आहा. सगळे पक्षाचे लोक हांगा आहा आनी शिगम्याक जी पयलीं आदली ग्लोरी जी आशिल्ली, आदले जे भशेन ऑर्गनायज करताले ते भशेन हे वर्सा सगळ्यांनी एक जावन करचें हो आमचो हेतू आहा. शिगमो ही गोंयची संस्कृती, ही परंपरा जी मडगांवान जिती दवरली, ज्या लोकांनी काम केलें ही जिती दवरुपाक, तांकां सगळ्यांक आमी त्या दिसा तांचो आमी सत्कार करतले. मडगांव शिगमोत्सव हो आमी कशे भशेन साजरो केलो आनी कशे भशेन आमी तयार केलो आनी कशे भशेन फुडें काडलो हें दामबाबाक खबर आसा. पूण काही ते आमकां कुशीन रावचें पडलें. 2 शिमगे जाले, नाक सकल घालचें पडलें आमकां. आनी कशा भशेन आमी हो शिगमो न थांबता आमी आमचे परंपरे दृश्टीन आमी साजरो केलो. 3 मार्च ते 17 मार्च मेरेन गोंयान गांवांनी शारांनी शिगमोत्सव. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.